तो आयलो, तो खेळ्ळो आनी ताणें सगळ्यांचीच मनां जिखली अशें रविंद्र जडेजाचे बॅटिंगा वेळार पळोवपाक मेळ्ळें। जडेजान मोहाली टेस्टीच्या पयल्या दिसा श्रीलंकेच्या बॉलरांक आपल्या सामकार नतमस्तक जावपाक भाग पडले। जडेजाच्या नाबाद 177 धांवड्यांच्या बळग्यार भारतान आपलो पयलो डाव 574 धांवड्यांचेर घोशीत केलो। जडेजाची 177 धांवड्यांचो खेळ ताच्या कारकिर्दींतलो सर्वोत्तम खेळ थारलो। रवींद्र जडेजा आणि रविचंद्रन अश्विनान दुसऱ्या दिसा भारताक दणक्यात सुरुवात करून दिली। सुरुवातीपासूनच जडेजान श्रीलंकन बॉलरांक नाकापुरो केले। जडेजा फाटोफाट अश्विनानय श्रीलंकन बॉलरांचेर आक्रमण केले। ताच्या फाटोफाट अश्विनानय अर्दशेकडो पुराय केलो। जडेजा आणि अश्विनान 7व्या विकेटी खातीर 130 धांवड्यांची दमदार भागीदारी केली। ही जोडी भारताक धांवड्यांचो दोंगर रचून दिताली अशें दिसताले, पूण लंचाच्या कांय वेळा आदी अश्विन आउट जालो आणि ही जोडी फुटली। उपरांत आयिल्लो जयंत यादव स्वस्तात आउट जालो। ते उपरांत मोहम्मद शमीन जडेजाक बरी साथ दिली। जडेजान शतकी खेळ करून आपले आक्रमण चालूच दवरले। जडेजा आता द्विशेकडो ठोकता अशें दिसताले, पूण जडेजा 177 धांवड्यांचेर खेळटना भारतान आपलो डाव घोशीत केलो। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।